मोपा लिंक रोड आणि विधानसभा कामकाजाचेर पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीन उजवाड घातलो। मोपा लिंक रोड हो घोटाळोच असो आरोप काँग्रेसीन केलो। दुसरे वटेन विधानसभेतले प्रश्न आणि मुद्द्यांचेर मुख्यमंत्री गंभीर नाशिल्ल्याचे पाटकार म्हणटा। रोड ट्रान्सपोर्ट नितीन गडकरी गोंयांत आयला आणि ताणी तो लिंक रोड फॉर मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट केलो। आता म्हाका एक समजना की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट, because it is a DBOT project, it is a design, build, operate and transfer project, it is a greenfield, तो एक एअरपोर्ट नाशिल्लो। जेन्ना ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आणि जेन्ना सरकाराक खबर आसा की तो हायवे वयल्यान 5.5 किलोमीटर ती सायड भितर आसा, तेन्ना सरकारान तो लिंक रोड पार्ट ऑफ DBOT कित्याक घालूना? म्हणजे पयलीं तुम्ही एअरपोर्ट बांदता आणि मागीर तुमकां हें जालें की अरे हांगा रोडूच ना बरे वचपाक, म्हणून तुम्ही तो रोड मागीर बांदलो। So I think this is a scam. जो ताणी लिंक रोड फ्रॉम द हायवे टू मोपा जो बांधला 350 कोटी रुपया दिवन or more for that Ashoka Bilcon should have been part of that airport project. It should have been part of DBOT project. आता हो नितीन गडकरी सांगता की आपण ताका टोल लायतलो म्हणून, आणि म्हाका समजना मुख्यमंत्री ते हसता आणि सांगता आपण पेडणेच्या लोकांक म्हणतो कन्सेशन दितलो। एक्चुअली अधिवेशन जेन्ना चालू असता तेन्ना सरकारान केल्ले आपले फाटली कामां, आपले फाटले कर्मां म्हाका दिसता ही सगळी मुखार येतात। ताका लागून हो सरकार खंय तरी भिला आणि सरकार रेटल जाला, म्हणून ते तुम्ही पहिले क्वेश्चन आवर सुद्धा जावपाक दिना। आणि म्हाका दिसता सेंटिटीज उरलेली ना थंय त्या हावजान। तो मंत्री उठता, कोण कितें उलयता, मदींच मुख्यमंत्री उठता, हसता। म्हाका समजना मुख्यमंत्री थंय, अरे तूं स्पीकर आशिल्लो पयलीं, तुवें त्या हावजाची सेंटिटीज उडयल्या, हांसून म्हणून आन्सरां दिता, फकाणां म्हणून करता। अरे कितें जाल्लें? बी सिरियस. These are serious issues of Goa which are being discussed there in the house. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।